मातेवाप्रमाणे सुवार्ता अध्याय 28. जेजूचे जीवनपण. साबताची रात उतरून आयताराचे फांते जाताना मोरी मगदलेन आणि ती दुसरी मोरी फोंडाक भेट दिवंक आयली. तवळ एकासाने व्हड भुईं कांपणी जाली. सोम्याचो एक दूत सर्गीन थावन देवलो आणि समाधी सरशी येवन शिळा लोळवून तिचेर बसलो. ताचे स्वरूप जगलान्या बरी परजळतले आणि ताचे वस्त्र हिमा बरी धवे आसले. ताका पळोवन पाऱ्या घर भियान तरतरले आणि मेल्ल्यां बरी पडले. पूण दुतान स्त्रियांक धैर्य दिवन म्हणलें, तुमी कांय भियोवची गरज ना. तुमी कुर्सायल्ल्या जेजूक सोदतात ते हांव जाणा. तो हांगा ना. ताणें सांगल्या प्रमाणे ताका जिवंत उठयला. येया, ताका निखेपिल्ली सुवात पळया. आणि वेगी वचून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. आणि आतां तो तुमच्याकी फुडें गलिलेयाक वेता आणि थंय तुमी ताका देखतल्यात म्हणून ताच्या शिसांक सांगा. होच हांवें तुमकां दिवचो आसलोलो संदेश. इतले आयकून त्यो स्त्रियो अर्धे भियान आणि अर्धे संतोषान म्हणले बरे समाधी थावन शिसांक खबर दिवंक धांवन धांवी गेल्यो. तेदवा एकासाने जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आणि समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आणि ताचे पांय धरून तांणी ताका नमस्कार केलो. तवळ जेजून तांकां सांगलें, भियेनाकात. वचा आणि म्हज्या भावांक गलिलेयाक वचोंक सांगा. थंय ते म्हाका देखतले. पाऱ्या घरांचे वर्धे. स्त्रियो गेल्ल्योच पाऱ्या घरा मदले थोडे शहराक गेले आणि घडल्ल्यो सर्व सांगते प्रधान याजकांक ताणें कळयल्यो. तवळ प्रधान याजक वचून मतबाऱ्यांक मेळ्ळे आणि दोनी पंगडांनी सांगाता मेळोन एक मतलब केलो. शिपायांक ताणें बरो धुडो खावयलो आणि तांचे करना हे परे सांगयलें. राती आमी न्हिदोन आसल्या वेळार ताचे शीस आयले आणि ताची कूड सोर्यां व्हरून गेले. आणि तांकां धैर्य दिवन ते म्हणाले, आणि ही खबर अधिपतीच्या कानात बी पडत जाल्यार ताका आमी समजयतांव आणि तुमची भद्रते पळयतांव. शिपायांनी धुडो घेतलो आणि तांकां शिकोवन दिल्ल्या प्रमाणे केलें. अशें ही काणी जुदेव लोकां मदें विस्तारली आणि आज पर्यान ती तशीच चालू आसा. जेजू आपल्या 11 शिसांक दिश्टी पडटा. तेणे 11 शीस गलिलेयाक गेले आणि जेजून तांकां मेळोंक सांगल्ल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयताच शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यान वचोंक नातल्लो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आणि संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वचा आणि सोमेस्त परजांचे शीस करा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी
तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराची अखेर पर्यान तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. आमेन.